जेजूक आमचे मदें येवकार दितना गीत करुया D40. Sergiuno Jesun dillo amkaslo favonaslo Sergiuno Jesun dillo amkaslo favonaslo amco Jesu जेवण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो आमचो जेसू जेवण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो Sergi जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता देवा मेट्रो पूण जाता Otmo tuka घेऊंक रावता सुम्या ये सुम्या जेजू वेगी तूं ये आमच्या काळजान तूं रावूंक ये ओत्मो आनी काळीज तुका घेऊंक रावता आमच्या ओत्म्यांक आमच्या काळजान आमच्या मनान आमचे सुक्तीन तूंच येवंक तयार जालाय ह्या पासत ह्या भोव पवित्र संस्कारान ही भोव सकाळी म्हजे पासत तूं हाजीर आसाय म्हण हांव सोत मानता दुनिया सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सुक्तीन म्हजें आख्खें जिवीत घेवन म्हज्या जिविताची दर एक घडी तुका उबारू ह्या वेळार हांव तुका परनिपाट नमस्कार करता सगळे खालतिकायेन म्हजी मान भागावन तुका दुनिया एकाच खऱ्या जिव्या देवाक हांव परनिपाट नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी गिरेस्त जावचे खातीर तो आपुणूच जालो दुर्बळ आमी शांत आसचे खातीर तो आपुणूच जालो बोली त्या खुर्साचेर आमी सुखेस्त आसचे खातीर तो जालो देवाचो मेंढरो रगत वारून आमकां सोडवण दिवचे खातीर साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू ह्या वेळार तुजेर नदर घालून तूं म्हजो सोडवणदार म्हूण हांव मानून घेता ही सोडवण तुवें सगळी खालती खायेन ल्हानपणी किरकोळपणी केली देवाचो पूत जावनूय आमचे सारको आकार घेवन आनी आमच्या सैमान भितर सरून तुवें आमकां सोडवण दिल्या ही सोडवण चाकूंक ही सोडवण अणभवूंक तुवें आमकां भाग दिला देखून तुका आर्गां दिनवास तुजी महिमा आमी करता तूं एकलोच आमचो सोमी आनी हे सकाळी आमी आमचेंच अर्पण तुका करता हे सकाळी आमी आमचेंच समर्पण तुका करता आमचें समर्पण तूं मानून घे तुका समर्पिता हांव आमचो आख्खो दीस हो नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय जायतीं जाणां घडये रातीक न्हिदूंक गेल्लीं उठूंक ना थोडीं जाणां घडये सासणाची न्हीद न्हिदलीं जायत्या जाणांक सकाळी उठून ह्या संवसाराच्यो धास्ती सतायता जायत्या जाणांक शांतीचो वेळ जाय पूण तो फावो जायना तुवें आमकां हो शांत दीस दिला हो दीस तुका समर्पिता भेटयता हांव तुका दुनिया आमचो ह्या दिसाचो सगलो वावर जायत्यो वस्तू आमी ह्या दिसाक करतले हांव सगळें तुज्या हातान घे तुज्या हातान आसतना आमचो वावर सुफळ जातलोच तुज्या हातान समर्पिल्लो आमचो वावर फाल्स जावचो ना तुका समर्पिता हांव दुनिया आमची चिंतनां आमचे आवंडे सगल्यो आमच्यो करण्यो आनी सगल्यो आमच्यो मांडण्यो तुका समर्पिता हांव दुनिया तुका भेटयता हांव सगल्यो संवसारांतल्यो वस्तू ज्यो तुवें आमच्या हातान दिल्यात ज्या वस्तू वरवीं आमची उदारगत जावपाक जाय आमच्या वावरांत आमकां मजत मेळपाक जाय ज्या वस्तू वरवीं आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें सुसेग जावपाक जाय
कम्फर्टेबल जावपाक जाय, ह्यो सगळ्यो वस्तू तुज्या हातान आमी घालता. तुका भेटयता हांव दुनिया आमचे गुण, आमचे स्किल्स, आमचे शिकप, आमचे जॉब्स तुज्या हातान घे दुनिया. कित्याक ज्या मेरेन तुज्या हातान ते आसा ते सेक्युअर, तांकां सुरक्षा आसा. तशेंच भेटयता हांव दुनिया तुका आयच्या दिसाक आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमची भिरांत, आमची वायट चिंतनां, आमचे दुबाव, जांचे वरवीं आमी परतून परतून देंवचाराच्या हातान पडूंक शकता. देंवचार आमकां गिरासूंक सोदता. ह्या सगळ्या नॅगेटीव वस्तू वरवीं त्यो सगल्यो तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. मानून घे आमची समरंभ. भेटयता हांव दुनिया तुका आमचें सगळें. All that we are, we surrender to you. ही सकाळ तुज्या मोगाची आमकां एक भेट. ही सकाळ आमकां आनीक एक सोयेक, another opportunity. तुजो मोग जिवंक, तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. तुझी नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवर. उलय ताचे लागीं. शांत राव. तो तुजे लागीं उलयता तें आयक.
ही सकाळची शांततायेन तो आमची मागणी आयकता, तो आमचें मन समजता, तो आमच्या काळजाचे आवंडे पारखिता. विश्वास धरतल्याक मागिनासतना पासून ते सगळे फावो करतलो. तरी आसतना आमी आमचें समर्पण ताका करुया. ह्या वेळार तुमची ल्हान ल्हान मागणी व्हडल्या ताड्यान देवा मुखार उबारा. वेळ विबाडी नासतना आमची मागणी देवाक उबारून आमी असो एक घेवया. सर्गीच्या बापा, तुका आर्गां दिता दिनवासा. तूं कितलो विस्वास मोगला जेजू. सकाळची आमकां उठोवंक ह्या जाग्यार हाडूंक तुका दिनवासांक वाखणूंक ही कृपा दिली देखून तुका आर्गां दिता दिनवासता मोगला जेजू.
काय बरी सकाळ, काय बरें जिवीत. आनी हो आख्खो दीस काय बरो. ह्या दिसाक आमी कितें करतले? ह्या दिसाक आमी देवाची खुशी कशी भाशेन पाळटले? ह्या दिसाक देवान दिल्लो वावर ह्या संवसारान आमी कशे भाशेन शांती पावयतले? मिसाचे भेटेक आतां आमी तयार जाता आसतना आमची सगळी मागणी, आमचे सगळे आवंडे, आमची सगळी चिंतनां, आमची भिरांत, आमचे दुबाव आल्ताराचेर उबारुया. फुडें जायत्यांनी आमकां कितलेच फावटी सांगलां, म्हजे पासत माग, प्रे फॉर मी. भोव करून असल्या मनशां पासत जांकां मागण्याची गरज आसा आनी सगळी खालतीकायेन तांणी आमचे लागीं मागलां आपणा पासत माग म्हणून. असल्या मनशां पासत ह्या आयच्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया, एकामेका पासत मागुया, दुयेंत आसात तांचे पासत मागुया, संवसाराची शांती पासत मागुया. जीं घेरां झुजां चालू आसात ती थांबय म्हूण आमी मागीत आसा. आनीक एक पावटी खतखत्यान विनंती करुया. सगळी खालतीकायेन आमच्या हातान कांयच ना म्हूण आमी जाणा, देवाच्या हातान सगळें आसा आनी तो आमची मागणी आयकता. संवसाराक शांती दी म्हूण मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया. आमच्या देशान हो एकचार, एकवट, युनिटी इन डायवर्सिटी बरे भाशेन घडोवन येवंक ह्या आयची मिसाचे भेटेन जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. भोव करून जेन्ना ह्या दिसांनी असेंब्ली सेशन चालू आसा, हे आमचे आमदार मंत्री जबाबदार जावं, बेजबाबदार न्हय. हे आमचे आमदार मंत्री गोंयच्या हिताचे जावं आनी आपणाच्याच वाद्याचे न्हय. कितें भाशेन मागुया, देवान हे सगळे आपणाच्या हातान घेवंक, जरूय ही पदवी देवान आमच्या हातान दिल्या, ही पदवी देवान आपणाच्या हातान घेवंक आनी ह्या सगळ्या वायटांतले आनी जें कितें उचांबडायेचें नॅगेटीव चालू आसा तें सोंपोवंक आमकां जण एकल्याक दिल्लो वावर आमी करूंक आमकां आयचे भेटेन कृपा मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आमी देवाक आमच्या मना काळजांतल्यान उबारुया. Jesu, tu म्हजो राय, Jesu, तूच म्हाका जाय. हालेलुया Jesu, तूच आमचो राय, Jesu, तूच म्हाका जाय. Jesu, tूच म्हजो
म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूच म्हजो देव. जेजू तूच म्हजो जीव. गायक घेऊया A10 पेज नंबर 5. A10. देवामुखात उबो रावच्या आमचे मोतल्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता नोवा फेर्नांडीस
आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलिस फुर्ताडो हाचे आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया विल्फ्रेड आनी एसिलिया मिनेझीस गामा आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी आतांच आमी मिसाचे सुरवातेक आमच्या मनान हाडल्यात ती देवा मुखार दवरुया. आमचे फिरगोजे पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. त्याच्या भाव भयणीनो, आमकां तारण मेळचे पासत जेजू आमचे सारको ल्हान आनी किरकोळ जालो आनी आमकां सगल्यांक देवाशी येवपाचें दार उगडलां. तरी आसतना जायते पावटी आमी बेजबाबदार जाल्या. आमकां दिल्ली पदवी, आमकां दिल्लो अधिकार आमी ओगडायला. ह्याच अधिकारान आनी पदवेन जायते पावटी आमी देवाहून व्हड जावपाक चिंतल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बाबा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां जेरोबोमा जेरुजालेंतलो भायर सरलोलो आसतना सिलियेचो आहिजा प्रवादी ताका वाटेर आवचीत मेळ्ळो. आहिजान एक नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें. ते दोगूय एकलेच एका उक्त्या मळार आसले. आहिजान आपलें नवें न्हेसपा आवरण घाल्लें तें काडलें आनी तें पिंजून ताचे 12 कुडके केले. आनी जेरोबोमाक म्हणलें, तुका 10 कुडके घे, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. सालोमावाच्या हातांतली राजपुटकी हांवें पिंजून दोशी कोत्ता आनी 10 कुळां तुज्या ताब्यांत कोत्ता. म्हज्या सेवका दाविदा पासत आनी इस्रायलाच्या सगळ्या कुळां मदें हांवें विंचून काडलेल्या शारा जेरुजाल्या पासत. हांव ताका एकूच कूळ सांबाळून दवरतलों. आनी अशें इस्रायल कूळ दाविदाच्या घराण्यांतलें आयज पर्यंत कडसरलोलें आसा. देवाचें उतर हें. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्तांतल्या देसांतली तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. पूण म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोर हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी कोच्चें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडलीं. जबाब. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी.
म्हजे पोरचेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट दवरली जाल्यार, एकाच फारान तांच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो. तांच्या वयऱ्यांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलो. जबाब: हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, म्हजे शिटकावणेक कान दी. उद्गार: तुज्या पुताची उतरां आयकोचे खातीर आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाथा, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितलीं ओदीक ती परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं. आनी सगलें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. हाणें सगलें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. भाव भयणीनो, तूं आनी हांव जेन्ना मरतलीं आनी आमी वयतलीं, आमचे विशीं लोक कितें म्हणटलो? हाणें सगलें बरें केलें म्हणटलो, हाणें वाट लायली म्हणटलो, ओ आनी कितेंय दुसरें. जण एकलो आमी ह्या संवसारांत जी जियेता, आमकां एक कार्य दिल्लें आसा आनी हें कार्य आमी बरे भाशेन जरी तर ह्या संवसारांत करीत जाल्यार हीं उतरां घडये आमकांय फावो. हाणें सगलें बरें केलें. आनी भोव करून जांकां विचून काडल्यात, जांकां पदवी दिल्या, जांकां जबाबदारी दिल्ल्यो आसात वेगवेगळे तरेच्यो, त्यो घडये साद्यो जबाबदारी जायत, त्यो घडये व्हडल्यो जबाबदारी जायत. ही जबाबदारी जरी तर आमी बरे भाशेन पाळली जाल्यार लोक पासून म्हणना जाल्यार आमकां देव म्हणटलो, हाणें सगलें बरें केलें. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमकां फावो जातलें जाल्यार आमकां मेळ्ळेलें सोयेक आमी वापरूंक जाय. आनी जरी तर आमी तें वापरिना आनी बरें करचे सुवातेर जरी तर आमी वायट केलें जाल्यार ताचोय परिणाम आसा. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, दावीद पातशाय वो इस्रायल राज जेन्ना घडून हाडलें, इस्रायलाचें कूड, तेन्ना सुरू करता आसतना लोकांन मागलोलें आमकां राजा दी. देवान सावलू तांकां राजा दिलो. सावलू आपणाच्यान जें कितें जायना तें दाविदान केलें देखून लोक ताचे विशीं उलयतालो, हाणें बरें केलें. आनी ताका राजो करूंक सोदताले देखून सावलू नाटकायेन बोल्लोलो. पूण दाविदाच्या हातान देवान राज दिलें.
आनी दाविदान देवाक मानता ते भाशेन केलें देखून दावीद देवाचो चड आपुरबायेचो आनी मोगाचो जाल्लो. आनी तरी आसतना दावीदूय चुकलो आपल्या जिवितान. आनी ताच्या पातकाक लागून ताकाय खास्त पडली, इस्रायल परजेक खास्त पडली. ताचे फाटल्यान राजा आयलो ताचो पूत सोलोमन. आनी सोलोमन सुरवात करता आसतना काय बरी केल्ली. हांव एक भुरगो, हांव नकळो कशे भाशेन राज चलोवपाचें तें ह्या पासत म्हाका विवेक दी, म्हाका जाणवाय दी, इतलेंच पुरो. येद्दे व्हडले परजेक कशे भाशेन चलोवपाचें. ताच्या मागण्याचेर देव इतलो खूश जाल्लो की ताका हेरूय सगलें देवान फावो केल्लें. मागूंक ना तें पासून तुका दितलो. आनी खरेपणीन देवान ताका मागूंक ना तें पासून दिलें. कितेंच उणें ना वो कितेंच केन्ना फाल्त जावंक ना वो ह्या संवसाराची खंयचीच खुशी भोगूंक ना असलें सोलोमां तसलो राजा ना म्हणटा तो सोलोमांव अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. 40 वर्सां राजवट चलयली. आनी आयज आमी जें वाचप आयकलां, देव ताच्या हातांतली राजवटकी काडून घेता. खंय चुकलो हो येद्दो व्हडलो शाणो आनी सगल्याहून जाणवायेन बोल्लोलो राजा कशे भाशेन पिशेपणाक सांपडलो. भाव भयणीनो, समजूंक गरजेचें आमकां. सोलोमांव राजा चुकलो कित्याक ताका आपलें राज व्हडलें करपाक जाय आसलें. एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमायज ताणें केल्लो. राजा कसो जी पदवी आपणाक मेळ्ळली ती घेवन तें आपलें जेरुजालेम शार बांदपाक ताणें थोड्यांक आपले गुलामय करून दवरलेले, म्हणजे वावर करपाक. आनी त्याहून चड जी दुसरी राज्यां आसात तांचे लागीं पॉलिटिकल एलायन्सीस करचे पासत ताणें जायत्यो बायलो केल्यो. दुसऱ्या राजांच्या धुवांक आपल्यो पत्नी करून घेतल्यो. मेजूंक जायना ते भाशेन सुमार 700 बायलो आनी सुमार 300 आनीक तांकां कॉन्कुबायन्स म्हणटात, ह्यो ताच्या जिवितान भितर सरल्यो. आनी अशें करता आसतना ह्यो बायलो आपले देव, आपल्यो डेटीज आसात त्यो घेवन आयल्यो. आनी कालच्याय दिसाक आमी आयकलां कशे भाशेन सोलोमांव पातशाय ह्या बायलां पासत तांकां तांच्या देवाक मंदिरां, तांच्या देवाक धूप घालूंक, तांच्या देवाक वा आपूण पासून तांचे बराबर वचून आपल्या जिव्या देवाचेर आड गेलो. व्हडलें पातक. आनी ह्या पातकाक लागून न्हयच फकत ताका पूण आख्ख्या जेरुजाल्याक खास्त पडली. येद्दें व्हडलें जेरुजालेम वो येद्दें व्हडलें इस्रायल जें कूड देवान आपणाचे आपुरबायेचें म्हणून घडून हाडलेलें ताचें कुडकें जालें. आनी आयच्या दिसाक आमी आयकता कशे भाशेन देवान हीं 12 कुडां जीं आसलीं तीं फाटून उडयलीं. एके वाटेन 10 कुडां, दुसरे वाटेन 2 कुडां. वो एकूच कूड अशें पवित्र पुस्तकान म्हणलां. भाव भयणीनो, आयज आमचें सगळें कितें जालां काय? आयज आमचेरूच नदर मारल्यार आमी असलेच दशेर पावल्या काय? जे आमचे राजा आसात, वेंचून काडलेले आसात, आमचे पॉलिटिशियन्स आसात, राजकारबारी आसात, असले एलायन्सीस आपणाक फायद्याक जावचे पासत हें करता आसतना इतले कॉम्प्रोमायजीस जावं आपल्या खासगी जिविताचे वो जावं नैतीक जिविताचे वो वेगवेगळे तरेचे असले कॉम्प्रोमायजीस करून देवा मुखार पडल्यात गाय सकल. खंयच्याय देवाक आयज बसपाक कोणूय थाली उबारता, कोणूय कितेंय गुणायता. सगळे देव एक हें म्हणपाक लागलेले आसात. आपणाच्याच धर्मान सारकें काम करिनात, दुसऱ्यांच्या धर्माचें जायते पावटी व्हडली व्हडली कडेन पुजा आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू करूंक भोंवतात. खंय पावल्यात गाय आमी? हेंच असलेंच आमचेरूय आयलां गाय. भाव भयणीनो, हें सगलें घडटा तेन्ना आमचे कान भेरे जाल्यात, आमचे दोळे कुड्डे जाल्यात जाल्यार फकत जेजूशी आमकां ही पेकोवणी मेळटा. देखून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ह्या लोकान ह्या कुड्ड्या मोन्या भेऱ्याक जेजूशी हाडलो आनी ताचेर हात दवरून ताका बरो कर म्हणलें. हरशीं जेजू एक उतर सांगून ताका बरो करपाक जातालें, पूण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू ताच्या कानांनी बोटां घालता, ताचे जिबेक आपली थिपी लायता आनी ताका बरो करता. भाव भयणीनो, आमचेर जें कितें वायट आयिल्लें आसा वा आमचें पातक कितलें दाट जाल्लें आसा जाल्यार
घडये आमकांय जेजूशी हाडून आमकां जेजूशीच बसोवपाक जाय. आमी जेजूशी बसून रावन जेजूचे हात आमचेर, आमच्या दोळ्यांचेर, कानाचेर, आमच्या आख्खे कुडीचेर आयज पडपाक जाय. आनी तेन्नाच आमी खरेपणी ही पेकोवणी घेवंक शकतले. तो खरेंच बरो जालो आनी तो सारको उलोवपाक लागलो. ताचे बांदपास सुटले, तो निवळ जालो. जेजूशी आयल्या उपरांत आयज सगळें जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा तें जेजूशी जरी तर आमी हाडिना जाल्यार आमचो बरवसो उणो. पूण हें सगळें तें कितलेंय पाड जावं, कितलेंय वायट जावं, वा कितलेंय म्हेडें जावं, तें जरी तर आमच्यान जेजू मुखार हाडपाक जाता, वो ज्या मनशांनी सगळें पाड घातलां तांकां जेजू सवें हाडूंक जाता, जाल्यार हें सगळें सारकें जालें अशें आमच्यान म्हणूंक जातलें. आनी हें करूंक जे कोण वावुरतात तांकां हें आयकूंक मेळटलें, हाणें सगळें बरें केलें. हीं उतरां आमकांय फावो जावचे पासत आमची भेटोवणी ह्या आल्ताराचेर करुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. सर्वेस्पराशिश्चर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें तो उंडो तुका भेटयता. दिला मनशाच्या वावरांत घालता आमकां जिविताचो उंडो जातलो. तुझ्या उदाहरणात दाखवायचं सर्व तुका दाखवले दिला मनशाच्या वावरांत घालता म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, आमच्या रुचनारा हो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलभार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुझ्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची बेटे कांय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमकां सगल्यांक देवान सोडयल्यान ही सोडवण जोडूंक आमी ताचेशी येवंक भोव गरजेचें. तर ताचेशी येवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडून दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वयता. ती आमची जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश. ह्या आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. हो आयतार जो येता त्या आयतारा दीस आमी सगळ्या दुयेंतींक कुमन्यांव दितल्या. मातशें जरी तर कोणाचें नांव लिस्टाचेर घालूंक ना जाल्यार ऑफिसान तुमचें नांव दिवचें आनीक तयारी घरा लागीं कुमन्यांव घेवपाक बरे भाशेन करची. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवळीक सोबे पासत मागणे. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्या. तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सडयल्या. तशेंच पवित्र आत्म्यान
मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यांक तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्रीकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणे तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान आमीन गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6